मोरजेंत आयतारा दिसा हिंदू आणि क्रिस्तांव भावांनी एकवटान आणि व्हडा उमेदीन मिलाग्रीस कुर्सा कडेन फेस्त मनयले। सांजाव जाल्या उपरांत हे फेस्त मनयतात। तशेंच हे फेस्त मनोवपाक भावीक कॉपेला कडेन एकठांय जातात। ह्या फेस्ता दिसा कुर्सा मुखार क्रिस्तांव भाव मेणवाती लायतात, जाल्यार हिंदू भाव लामण दिवो लावन देवाक पांया पडटात। हांगसर एका मन भुलोवपी सारकी गजाल म्हळ्यार ह्या कॉपेला मुखार खुरीस तर आसाच, मात ताचे सयत हिंदू भावांची तुळस लेगीत आसा। हिंदू आणि क्रिस्तांव भाव एकठांय येवन फेस्त मनयतात ही गजाल गोंयांत नवी न्हय, मात पर्यटकां खातीर हे एक अप्रूप। खुरीस वो मिलाग्रीचो खुरीस आयज ह्या खुर्साक तूं खंयच्याय भायल्या गांवांत राव वो गोंयांत राव वो आख्ख्या संवसारांत खंयसरूय राव आनी एकांताक सांपडल्या उपरांत ताका उलो मार हो तुका पावता आनी तुजी गरज तो हें करता, पूर्ण करता। आयज हेची मिलाग्री चिचर तुमी कामाक अडचणीक सांपडल्यात की मिलाक तो तेजे लागीं माग तुमकां तो मिलाक करता। आयज हिंदू तशे क्रिस्तांव ह्या खुर्साक मानतात आनी आयज सगळे जाण हांगर येवन खुर्साक तशेंच हिंदुवांचे हांगर एक तुळस आसा ताका येवन तेंची मागणी करून तेंची मागणी तांकां मेवतात। आयज हो खुरीस नुस्तेकारांक आमच्या नुस्तेकार भाव पळय आसात तांकां व्हडलो गरजेचो। जशेंच आमचे हिंदू भाव तशेंच क्रिस्तांव भाव जे व्हड्यांचो धंदो करतात आनी दर्यान वयतात तांकां ते आयज तो खुरीस जितलो तूं आकांताक सांपडटाय, व्हडयो वयतात दर्यान तेन्ना तूं उलो मारता तेन्ना तुका तो त्या आकांताक पावता आनी तो मिलाक कोत्ता। ह्या खुर्साची मिलाक आयज सान ना, ह्या खुर्साक इतिहास आसा। हिंदू आनी क्रिस्तांव मेळोन हें देवस्थान हांगर आसा तेन्ना सगल्यांनी तेची जोत्राय घेवन ताका हांगर मागणें करचें, तुमचें मागणें तुमकां मेवतलें।